नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. संसदेच्या पावसाळी सत्राची आयज सावन जाली सुरवात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वांगड्यांक तर्क आनी तथ्याचो वापर करून चर्चा समृद्ध करपाचें केल्लें आवाहन. पावसाळी सत्राच्या पयल्या दिसा नीट पेपर फुटीचो मुद्दो घेवन विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी संसदेच्या दोनूय सभाघराच्या कामकाजान हाडल्यो आडमेळी. राज्यसभा तशेंच लोकसभेचें कामकाज फाल्यां मेरेन स्थगीत. ताळगांवच्यो आमदार सर्गेस्त जेनिफर मोन्सेरात हांचे सांतिनेजच्या मसणभुंयेंत तांच्या इच्छे प्रमाण हिंदू पद्दतीन जाल्ले निमणे संस्कार. राजकीय फुडाऱ्या सयत गोंयच्या सर्वसामान्य नागरिकांनी व्हडा दुख्खान दिलो तांकां निरोप. कांय तेंप विसव घेतले उपरांत पावसान परत एकदा देशभर लायली हजेरी. उत्तर भारतांत कांय राज्यांत रेड अलर्ट जाल्यार उत्तर पूर्व भारताच्या चडशा सुवातींचेर जारी केलो ऑरेंज अलर्ट. फिफा फुटबॉल करंडक सर्तीचे वस्तादपण स्पेन पंगडाच्या नांवार. 106व्या मिनटान गोल करून आदले वस्ताद अर्जेंटिना पंगडाचे जोडले जैत. आता खबरो विस्तारान. आयज सावन संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरवात जाता. अधिवेशनाचे सुरवात जावचे आदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदे भवनाच्या भायर पत्रकारांकडे उलयतना पावसाळी सत्राचे कामकाज साबार खासदारांनी सुरळीत पद्दतीन चलोवपाक दिवपाचे आव्हान केले. तर्क आनी तथ्य वापरून चर्चा समृद्ध करपाचेर तांणी भर दिलो. तशेंच राष्ट्रनिश्ठेन भरिल्ले आनी राष्ट्रभक्तीन समृद्ध आशिल्ल्या आवाजाक फावो ती माची मेळची अशें तांणी मागलें. की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे. और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है. अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है. मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले. ये संसद की हमारी भूमिका है. मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की अस्तंत आशियाई झुजाक लागून भारता मुखार मोठें आव्हान निर्माण जालां. देश इंधन आयातीचेर निंबून आसा. पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आनी रसायनाक लागून खुबशा आडमेळी येवन लेगीत भारतान 7.7% विकास दर वाडयला आनी भारत नेटान वाडपी अर्थवेवस्था थारला अशें तांणी सांगलें. भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है. और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है. ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया. मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं. मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया. साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता
और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है, इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता है. आज संसदेच्या पावसाळी सत्राच्या सुरवेकूच विरोधी पक्ष खासदारांनी नीट पेपर फुटीचो मुद्दो उभारून दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजात आडमेळी हाडल्यो. राज्यसभेच्या कामकाजी सुरवात नव्यान वेचून आयल्या वांगड्यांची सोपुतविधी सयत जाली. हातून डॉक्टर मुकेश भाई रथवा, महेश केवात, डॉक्टर सतीश पुनिया हांचे सयत हेर 7 खासदारांचो आस्पाव आशिल्लो. उपरांत राज्यसभेन आदले वांगडी बलवीर के पुंज, स्वपन बोस, रंगसई रामकृष्ण आणि एच हनुमंतप्पा हांकां आर्गां ओंपली. विरोधी पक्ष फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे नीट पेपर फुटीचो विशय मांडपाचो यत्न करतना जाल्ल्या बोवाळाक लागून अध्यक्ष CP राधाकृष्णन हांणी सभागृहाचें कामकाज आदी 12 वरां मेरेन, उपरांत 12:30 मेरेन आणि उपरांत 2 वरां मेरेन आणि निमणें कामकाज फाल्यां मेरेन स्थगीत जालें. लोकसभेन लेगीत अशीच परिस्थिती आशिल्ली. बोवाळाच्या मजगतीं केंद्रीय कायदो आणि न्याय वेवस्था मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी लोकसभेन सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 मांडलें. ह्या विधेयका प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे आंकडे 33 सावन 36 इतलो जातलो अशें तांणी सांगलें. Commission has asked to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026, number 1 of 2026. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घातिल्ल्या बोवाळाक लागून लोकसभेचे कामकाज लेगीत सभापती ओम बिर्ला हांणी फाल्यां मेरेन स्थगीत केले. ते आदी विरोध करपी खासदारांक आव्हान करतना बोवाळ घालप आणि घोषणा दिवप संसदेच्या मर्यादे भायर आसा तेन्ना चर्चेच्या माध्यमांतल्यान प्रश्न सोडवचे अशें सभापती ओम बिर्ला हांणी मागलें. मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है. आप तर्क से चर्चा करें. 4 देशांच्या भोंवडेर आशिल्ल्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज आपल्या भोंवडेच्या पयल्या पांवड्यार मालदोवा देशाच्यो राष्ट्रपती माया सांडो हांचे सयत प्रतिनिधी स्तरावयली द्विपक्षीय बसका केल्या उपरांत दोनूय फुडाऱ्यांनी जोड पत्रकार परिशद घेतली. ह्या वेळार उलोवप करतना दोनूय देशां भितर वाडपी सहयोग हो समजिकायेचो म्हत्वाचो स्तंभ जावन आसा अशें नमूद करतना दोनूय देशां भितर वेपार आनी गुंतवणूक वाडोवपाचेर, सप्लाय चेन बळिश्ट करपाचेर, कनेक्टिव्हिटी सुदारपाचेर तशेंच दोनूय देशाच्या वेवसाय समाजा भितर समजिकाय वाडोवपाचेर भर दितले अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. आर्थिक सहयोग हमारी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन्स को मजबूत करेंगे, कनेक्टिविटी में सुधार करने तथा अपने बिजनेस कम्युनिटीज के बीच घनिष्ठ जो सुझाव को प्रोत्साहित करने पर सहमति हुई. इस यात्रा के अवसर पर आयोजित इंडिया मोल्डोवा बिजनेस फोरम हमारी व्यापार और निवेश संबंधी को नई ऊर्जा देने की काफी सहायक सिद्ध होगा. हम कृषि, लॉजिस्टिक्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन सहित आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए. शिक्षा और कैपेसिटी बिल्डिंग हमेशा से हमारे संबंधों के सबसे मजबूत स्तंभों में रही है. हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशनल एक्सचेंजेस और इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स के विस्तार पर भी चर्चा की. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संसद अध्यक्ष इगोर ग्रोसो हांच्या वांगडा औपचारीक बसका केली. ह्या वेळार तांणी संसदेच्या सदस्यां वांगडा चर्चा केली. दोनूय देशां मदीं संबंद घटमूट करप आनी नव्या सहयोगाचेर विचार करपाचेर तांणी भर दिलो. हमने शांति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की. हम समान वैश्विक चुनौतियों से निपटने और एक शांतिपूर्ण, स्थिर तथा समृद्ध विश्व व्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए मिलकर काम करते रहने पर सहमत हुए. भारत ने हमेशा
विवादों और तनाव के शीघ्र समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का निरंतर समर्थन किया है। हम सदैव शांति के पक्ष में खड़े रहे हैं। खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सब या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? मैं अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखे स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. फाटल्या एका वर्सासावन कर्करोगान त्राशिल्ल्यो ताळगांवच्यो आमदार जेनिफर मॉन्सेरात काल दनपारां संवसाराक अंतरल्यो. मरणा उपरांत आयज तांच्या घरा तांची कूड निमण्या दर्शना खातीर दवरिल्ली. उपरांत सेंट मायकल चर्च हांगा तांचे खातीर खासा प्रार्थना सभा आयोजीत केल्ली. ताचे इच्छे प्रमाण सांतिनेरच्या हिंदू मसणभुंयेंत तांच्या कुडीचे निमणे संस्कार जाले. पळोवया सर्गेस्त जेनिफर मॉन्सेरात हांचो प्रवास. आदल्यो मंत्री आनी भाजपाच्यो ताळगांवच्यो आदल्यो आमदार जेनिफर मॉन्सेरात ह्यो काल दनपारां संवसाराक अंतरल्यो. तांची पिराय 56 वर्सांची आशिल्ली. तांचे फाटल्यान तांचे घरकार आनी गोंयचे येणावळ मंत्री आतानासियो मॉन्सेरात, तांचे व्हडले पूत आनी पणजेचे महापौर रोहित मॉन्सेरात, तशेंच दुसरे पूत अमित, सुनो, नात्रा असो घराबो आसा. तांच्या मरणा खातीर सरकारान 2 दिसांचो दुखवटो जाहीर केलो. जेनिफर मॉन्सेरात हांचो जल्म 24 मार्च 1970 दिसा मुंबयच्या सांताक्रूज हांगा जालो. भुरगेपण तशेंच तांचें शिक्षण मुंबयतूच जालें. बाबूश मॉन्सेरात हांचे कडेन लग्न जाले उपरांत त्यो गोंयांत आयल्यो. तांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरवात ताळगांव जिल्लो पंचायत जिखून जाली. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्यो त्यो अध्यक्ष आशिल्ल्यो. ताळगांव पंचायतीच्यो त्यो पंच लेगीत आशिल्ल्यो. सगळ्यान पयलीं 2007 वर्सा सांताक्रूज मतदारसंघांतल्यान UGDPच्या उमेदवाराचेर तांणी वेंचणूक लढयली, मात तांकां थंय जैत फावो जालें ना. 2012 वर्सा गोंयांत काँग्रेस तिकेटीचेर ताळगांव मतदारसंघांतल्यान त्यो जैतिवंत जाल्यो आनी पयलेच खेपे आमदार जाल्यो. 2017 वर्सा काँग्रेस उमेदवारीचेर त्यो दुसरे खेपे ताळगांव सावन जैतिवंत जाल्यो. 2019 वर्सा काँग्रेस विधिमंडळ फुडारी चंद्रकांत कवळेकार हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीचे 10 आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केलो. तांचे मदीं आतानासियो मॉन्सेरात तशेंच जेनिफर मॉन्सेरात हांचो लेगीत आस्पाव आशिल्लो. डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सरकारांत त्यो येणावळ तशेंच कामगार खात्याच्यो मंत्री आशिल्ल्यो. 2022 वर्सा जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंत ताळगांव मतदारसंघांतल्यान त्यो भाजप उमेदवारीचेर जैतिवंत जाल्यो. ताळगांवच्यो त्यो पयल्योच बायल आमदार जावन आसात. तशेंच सेगीत 3 खेपे तांणी ताळगांव मतदारसंघांतल्यान विधानसभा वेंचणुकेंत जैत जोडला. तांच्या मरणाचेर राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांच्या सयत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, हेर मंत्री, आमदार आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायलें.
we've lost another of our people's representatives. So there is a problem, and any loss is a loss for everybody. And we wish that the soul gets eternal peace. Om Shanti. पहले जेनिफर मोंसेरात इनका कल देहांत हुआ और जो 3 बार तालिगांव से जीत के आई है। मेरे फर्स्ट टेन्योर में वो रेवेन्यू मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर रह चुकी थी। तालिगांव के लोगों के लिए हमेशा के लिए 24/7 काम में रहती थी। जब वो रेवेन्यू मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर रही है, गोवा के लोगों को भी एज ए रेवेन्यू एंड लेबर मिनिस्टर उनका बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया था। मैं उनके फैमिली के दुख में मैं शामिल हूँ। उनके आत्मा को शांति लाभ हो और उनकी इच्छा के हिसाब से उनको हिंदू क्रिमेशन की दिया जाएगा। कितें सजेशन्स आनी व्हेरी कन्स्ट्रक्टीव सजेशन्स आनी हे पद्दतीन ताणें आमच्या असेंब्ली इतली वर्सां काडली आसात खेळप वी विल फील द वॅक्यूम आय मीन वी विल फील द वॅक्यूम आमकां मनाक सदींच याद जातली बाय जेनिफराची तेज्या बरे स्वभावाक लागून तेजे बरे कर्तृत्वाक अशे रितीचे आमदार जाय आनी आसपाक जाय जे आपल्या लोकांची कदर करतात आपल्या लोकांची आनी आपल्या गांवची सेवा करपाक सुद्दां तत्पर आसतात। हांव तेज्या आत्म्याक बरी शांती मेळची अशें मागता आनी तेजी फॅमिली जी आसा रोड तांकां सगळ्यांक बरी ताकद मेळची। She was a good human being, good lady, worked very hard for her constituency and always a smiling face, would come to me anytime, get her works done, and she was totally dedicated towards the development of Talegaon. आयज एक व्हडलो दुखेचो दीस जावन आसा। आमचे कलीग तशेंच बरे फ्रेंड आनी सगळ्या लोकांच्या मोगाचे आनी सगळ्या लोकांक हेल्प करपी जेनिफर मोंसेरात आमच्या मदें ना। मागता देवा कडेन तेजेर बेसांव घालचें, तेज्या आत्म्याक शांती दिवची, स्वर्गाराज्यांत ताका खुशी दवरचे आनी तशेंच बेसांव घालचें तेज्या फॅमिलीचेर कित्याक तांकांय दूख जालेली आहा आनी हांव तांकां सगळ्यांक म्हजी हार्टफेल सिंपथी विश करता। आनीक तुमी जाणा आयज ताका फाल्यां आमकां हे सगळ्यांकूच आहा आनी ते आमच्या मदले चड बेगीन गेल्ले आहा। ताका लागून खूब दूख जाल्ली आहा लोकांक आनी सगळ्या लोकांक ते चड आनी चड मिस जातली। गोयचे लोकसभा खासदार तशेंच केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी एक्स माध्यमाचेर संदेश घालून ताळगांवची पयली बायल आमदार आनी 3 फावट आमदार म्हूण तिणें अखंड समर्पण करुणा आनी लोकसेवे खातीर वचनबद्धतायेन गोंयच्या लोकांची सेवा केल्या अशा उतरांनी तिका आर्गां ओंपली। येरादार मंत्री माविन गुदिनो हांणी तांचे खातीर संदेश घालतना एक समर्पित भौशीक प्रतिनिधी तिणें प्रामाणीकपणान आनी करुणेन लोकांची सेवा केल्या। ताळगांवच्या उदरगतीत तिणें दिल्लें योगदान आनी लोकसेवे खातीर तिची वचनबद्धताय सदांच याद उरतली अशें म्हळां। पोरयेच्यो आमदार देविया राणे हांणी संदेश घालून प्रिय इश्टीण आनी सहकारी अशें जेनिफर मोंसेरात हांकां संबोधीत करतना लोकांची सेवा करपाची तिची अखंड वचनबद्धताय, तिचो दयाळ स्वभाव आनी तिच्या चारित्र्याच्या बळग्याचेर तिणें सगळ्यांचो मोग आनी आदर जिखला अशें म्हळां। गोंयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सर्गेस्त जेनिफर मोंसेरात हांकां आर्गां ओंपतना आज गोंयाक एक करुणामय लोकप्रतिनिधी आनी पुराय मनान लोकसेवे खातीर जीण ओंपपी फुडारी सोडून गेला अशें म्हळां। तिची आपुलकी, लवशीकपण आनी तिच्या मतदारसंघा कडेन आशिल्ली अखंड वचनबद्धताय सदांच याद उरतली अशें लेगीत तांणी मुखार आपल्या संदेशांत म्हळां। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी जेनिफर मोंसेरात हांकां एक लागींचो इश्ट आनी आमदार अशें संबोधीत करतना ताळगांव आनी गोंयच्या बरेपणाक वावुरपी प्रगतीशील प्रशासक आनी करुणामय फुडारी म्हूण तिची याद केल्या। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार।
मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। विसवप्रांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। कळंगूटच्या गावडेवाडो हांगा भुरग्यांकोळ परिस्थितीन आशिल्ले बांदकाम जमीनदोस्त करपाचें काम आयज कळंगूटच्या पंचायतीन हातांत घेतले। सर्वसामान्य नागरीक हांच्या खातीर आशिल्लो धोको पळोवन पंचायतीन ही इमारत उडोवपाचो निर्णय घेतलो। गरजेच्या कार्यपद्दती पाळून पंचायत अधिकाऱ्यांच्या हजेरेन हे काम घडोवन हाडले। लोकांची सुरक्षितताय आनी नाका जाल्ले अपघात टाळपा हेतान फुडाऱ्यान लेगीत असल्या असुरक्षीत बांदकामाचेर तशेंच निनावी बांदकामांचेर कारवाय करतले अशी गवाय सरपंच जोझफ सिक्वेरा हांणी दिली। हळदोण्या खोर्जुवे हांगा श्री सातेरी देवस्थानात आयतारा पंडित मनोहर बुवा शिरगांवकर यादस्तीक विभागीय बाल भजनी सर्त आयोजीत जाली। सर्तीचे उक्तावण थळावे आमदार कालूस आल्वारेस फरेरा हांचे हस्तुकी जाले। गोंयच्या साबार वाठारांतले 8 बाल भजनीक पंगड ह्या सर्तीन वांटो घेता। तरण्या पिळगेक पारंपारीक मूल्य आनी गोंयचे सांस्कृतीक प्रतिभा शिकोवपा हेतान तशेंच गोंयचे पारंपारीक भजनी दायज फुडल्या पिळग्या मेरेन पावोवपा खातीर ह्या सर्तीचें आयोजन जाता। उक्तावण सुवाळ्याक उलयतना कार्यावळीचे मुखेल सोयरे कालूस फरेरा हांणी तरणाट्यां मदीं गोंयचे गिरेस्त भक्तिगीत, भावगीत तशेंच सांस्कृतीक दायज पावोवपाचे खातीर आयोजकांनी खासा असल्या सर्तींचें आयोजन केल्ले खातीर तांची तोखणाय केली। आमी कोत्तात ते आयज आमचे ग्रेटेस्ट, पूण आमी थिंगा थांबपाचें न्ही। आमी चिंतात आमगे फुडें पिळगां आसा ते आमचे न्यू जनरेशन आहा तांकां आमी शिकयले जाल्यार वयर काडल्या ते आमचे परत वचोन वयर आनी काडटले म्हणलोले फॉर द ग्रेटेस्ट ते वयतले आनी ते फुडें आनी फुडें वयतले। अशें करून आमगे शिकपाचें केन्ना बंद जायना, लिमीट बंद जायना। आनी तूं पळय कला केन्ना आमी स्टार्टींग कला केन्ना पळय तेन्ना मंदिरान आशिल्ले, इगोर्जीन आशिल्ले, बेस्ट सिंगींग थिंगा आशिल्ले। आनी देखून भजन येतात तेन्ना भजनाचे कोत्तात तेन्ना म्हाका बरें लागता की तो म्युजीक हा बॅरियर ना, म्युजीक हा बाउंड्री ना, म्युजीक हा एक देश म्हणून ना, म्युजीक इज युनिवर्सल। आनी देखून म्हाका बरें लागता प्रमोट करपाक आमचे भुरगे आसात ते, आमचे कलाकार आसात ते।
कांय तेंप देशांत विसव घेतल्या उपरांत पावसान परत एकदा देशभर हजेरी लावपाक सुरवात केली. भारतीय हवामान खात्यान हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख तशेंच उत्तराखंड ह्या राज्यां खातीर पावसाचे रेड अलर्ट जारी केला. ते भायर आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, पंजाब, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम तशेंच उत्तर प्रदेशा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. गोंया सयत कोकण, महाराष्ट्र, गुजरात, केरळम आनी हेर कांय राज्यांनी फुडल्या 3 दिसां खातीर घसघशीत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. काल जाल्ल्या फिफा संवसारीक करंडक सर्तीच्या निमण्या खेळान आदले वर्सांत अर्जेंटिना पंगडाचेर 1 गोल करून स्पेन ह्या पंगडान 16 वर्सां उपरांत परत एकदा करंडक जोडले. 106व्या मिनटाचेर स्पेनाचे फेरन टॉरेस हांणी गोल करून हे जैत मेळयले. सर्ती उपरांत फ्रांस पंगडाचे कर्णधार क्लियान एम्बाप्पे हाका सर्तींत सगळ्यांत चड गोल केल्ल्या खातीर गोल्डन बूक खिताब मेळ्ळो, जाल्यार स्पेन पंगडाचे कर्णधार रोड्री हाका लेगीत सर्वोत्तम खेळगडो म्हूण गोल्डन बॉल पुरस्कार फावो जालो. ते भायर स्पेनाचे गोलकीपर हुनाय सिमोल हाका गोल्डन ग्लोव जाल्यार पाउ कुबारसी ह्या खेळगड्याक तरणाटो खेळगडो पुरस्कार फावो जालो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. संसदेच्या पावसाळी सत्राची आयज सावन जाली सुरवात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वांगड्यांक तर्क आनी तथ्याचो वापर करून चर्चा समृद्ध करपाचें केल्लें आवाहन. पावसाळी सत्राच्या पयल्या दिसा नीट पेपर फुटीचो मुद्दो घेवन विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी संसदेच्या दोनूय सभाघराच्या कामकाजान हाडल्यो आडमेळी. ताळगांवच्यो आमदार सर्गेस्त जेनिफर मोन्सेरात हांचे सांतिनेच्या मसण भुंयेंत तांच्या इच्छे प्रमाण हिंदू पद्दतीत जाल्ले निमणे संस्कार राजकीय फुडाऱ्या सयत गोंयच्या सर्वसामान्य नागरिकांनी व्हडा दुखान दिलो तिका निरोप. कांय तेंप विसव घेतल्या उपरांत पावसान परत एकदा देशभर लायली हजेरी. उत्तर भारतांत कांय राज्याक रेड अलर्ट जाल्यार उत्तर पूर्व भारताच्या चडशा सुवातींचेर जारी केलो ऑरेंज अलर्ट. फिफा फुटबॉल करंडक सर्तीचे वस्तादपण स्पेन पंगडाच्या नांवार 106व्या मिनटान गोल करून आदले वस्ताद अर्जेंटिना पंगडाचे जोडले जैत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 4013 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.